आज अशें आसा जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टराक सकाळी विचारले तो सांगता आपल्याक खबर ना तो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन येना म्हणून जी सुद्दां म्हणटा की आमी प्रायवेटायज करचे ना आता म्हणटा आमी म्हणटा ते सीसीपीक दितले सीसीपी कडल्यान कितेंच रायटिंगान आयिल्लें ना की आपल्याक तो ग्राउंड जाय म्हणून आनी तो मेंटेन कशें करतले आज गोंयकारांक आमकां शटलकॉक करून दवरले ह्या सरकारान की हो डिपार्टमेंट म्हणटा आपूण नाडटाक त्या सायडीन तो डिपार्टमेंट आपल्याक कांयच खबर नाडटाक ह्या सायडीन निमाणे शटलकॉकाक खबर ना की आपूण कोणाच्या सायडीन ही परिस्थिती आसा गोंयकारांची आनी सरकार हे मुद्दम करता आनी खंय ना खंय तरी आमकां दिसूंक लागला की हातूंत भितर चीफ मिनिस्टराचो हात आसा. काँग्रेस पार्टी हो कांपालचो ग्राउंड जो लोकांचो ग्राउंड आसा तो तुमकां लिजार दिवपाक आमी दिवचे ना. आमचो प्राण गेले उपकारता आमी झुजतले ह्या सरकाराक आमी हरयतले. तुमचे जे पैसे कमोवपाचे साधन आसा ते आमी तुमकां जैतिवंत जावपाक दिवचे ना. And I'm appealing to people of Panjim, don't keep quiet, don't sleep, come out on the road. 6 years we have suffered, nobody came on the road. हांगा गांवांनी काश्टी घालता ते लोक एक टावर घालतले सगळे लोक भायर सरता पणजीकार भायर सरना हांव नको कित्याक ते हे पाटी हो आमचो ग्राउंड आमी साल्वार करूंक जाय. हे तुम्ही जर बंद करना आणि रायट अथॉरिटीक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवाक समज तुम्ही दिना जाल्यार आमी आमकां लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट करचे पडटले. पणजेकारा खातीर युवकां खातीर आमी ग्राउंडार देंवतले आनी बाब अमित पालेकरान सांगिल्ल्या भशेन वी विल स्टार्ट ऑन द ग्राउंड अँड वी विल किक दीस बॉल अँड स्टार्ट प्लेइंग ऑन द ग्राउंड.